नमस्कार, गोमतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। उपाशी राविल्ल्यानूच आंकवेच्या तरणाट्यांक आयलें मरण। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान मरणाचें कारण स्पश्ट। विर्येतूच्या संविधानावेल्या स्टेटमेंटाचेर राहुल गांधीच्या प्रतिक्रियेची पळयतात वाट, सांगता भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे। काँग्रेसीच्या जैत रथाक जाली सुरवात। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांचे हस्तुकीं जालें जैत रथाचें उक्तावण। फाटल्या 5 वर्सांतलो मतदानाचो टक्को हुपून विक्रम मतांनी जिखतले भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकान उक्तायलो विश्वास। आरजेपीचो पीटर फर्नांडीसाचो इंडिया आघाडीचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाका तेंको, लोकांनी इंडिया आघाडीक दिवचो पाठिंबो म्हूण पीटर फर्नांडीसाचें आवाहन। भाजपान घेतलो लोकसभा प्रचार कार्याचो नियाळ, 2 सिटां जिखपाचो उक्तायलो विश्वास। आता खबरो विस्तारांत। आके मडगांवा फ्लॅटान मरण आयिल्ल्या 2 भावांक उपाशी राविल्ल्यानूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। पोस्टमॉर्टम अहवाला प्रमाण शरिरा खातीर गरजेची जीवनसत्वां मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां मरण आयलें। आतां ताणें जेवण कित्याक सोडिल्लें हे दिश्टीन तपास सुरू आसा, पूण ही फामील दीस रात धार्मीक उपासना करताली अशें आयकुपाक येता। आमकां आसा न्ही, तितून एक फॅमिली रावताले, आवय, बापूय आनी 2 भुरगे, आनी ते सगळे एका दिसून रावताले फ्लॅटान। मागीर तेजे बायलेचे आनी ते घोवाचे तांचे भितर कितें तरी रिलेशन स्ट्रेन जालें, म्हणून तो मंथ ऑफ जानेवारी तो दुसरे कडेन रावपाक लागलो, आपल्या भावा कडेन रावपाक लागलो खारेबांदां। आनी हो केन्ना येतालो वतालो, आवय तेजी आसा न्ही तेजी बाय, तेजे आनी तेजे दोगांयचे बरें पटनाशिल्लें अशें म्हणटा लोक आतां प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी। आनीक तो मागीर आपल्या भावा कडेन रावतालो। आनी हे 2 जाण चले बरे भुरगे शिकलेले, एकटो तितून अशें सांगता की इंजिनियर म्हणून, आनीक सगळे 3 जाण भितर रावताले। आनी तितून आमकां बापूय आयलो ताजो नजीर खान, आनी तो म्हणपाक लागलो की हे आतां खूब दीस जाले दार ओपन जायना, तो एक 5-6 दीस ट्राय करता ओपन, तेन्ना दार ओपन करना म्हणून आमी ते हेजो हेल्प घेतलो। पयलीं आमी दार धाडयले, आमचो PSI गेलो थंय शिरवयकार, तेणें खूब ट्राय केलो ओपन, पूण जावना। मागीर तेणें आमी फायर ब्रिगेड आपयलो, दार फोर्सिबली ओपन केलो। फोर्सिबली ओपन करून भितर पळयल्यार आमकां 2 डेड बॉडी मेळ्ळे, ते 2 चल्याचे। एकटो आसा तो 29 इयर्स आनी एकटो 27, 2 जाण हितून आशिल्ले। आनीक तेंची आमी बॉडी काडून आमी शिफ्ट केले। आनी तेजी आवय बरी आशिल्ली, मातशी कॉन्शियस आशिल्ली, म्हणजे उलयताली सबकॉन्शियस लेवल, तेका आमी काडून हॉस्पिटलान एडमीट केला। आनीक आतां इतके दीस रावला ते बॉडीवाल्याची बॉडी मातशें डिकम्पोजीशन जावपाची परिस्थिती आशिल्ली, केन्ना हें जाल्यार म्हाका कांय कळूंक ना। सो आतां आमी PMक ती धाडून दिला, रेफर केला, तेजेर आमकां कळटलें फर्दर कितें आसा तें। सो आतां मातशी आमकां ती तेजे उलयता आसतना ती कांय उलयनाशिल्ले, आनीक सारकें कांय रिप्लाय दिना। सो आमी ताका मेडिकलाक धाडून तेजेर ट्रिटमेंट चालू आसा। वन्स ती रिकवर जाता आमी तेजेर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता। तशेंच आमी तेजे ते इन्फॉर्मंट नजीर खान आसा बापूयेचो आनी तेजो घोव बायलेचो, तेजेय आमी स्टेटमेंट घेतले। आतां फक्त तो शॉकान आसा आनी ते फ्युनरलाक हितून बिजी आहा। सो आमी इन्क्वायरी आमचे तपास करून सगळें चालू आसा। काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय उमेदवार विर्याटो फर्नांडीसान संविधानाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर राहुल गांधीच्या प्रतिक्रियेची वाट पळयतात अशें भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडेन सांगलें। आमी खंयच्याच धर्मा मदीं भेदभाव करिनात, देखून दक्षिणेचे क्रिस्तांव भाव भाजपा वांगडाच रावतले असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। त्यावेळी माझा राहुल गांधींना प्रश्न आहे की त्यांचे गोव्यातल्या उमेदवारांनी जे वक्तव्य केलंय की घटना बदलून आम्ही अशा प्रकारचं स्टेटस आम्हाला मागतो आणि घटना बदलली जाईल, हे जे म्हटलंय त्यावर राहुल गांधी यांचं काय वक्तव्य आहे ते ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत।
तावडेजी, गोव्यातील मायनॉरिटी म्हणजे ख्रिस्ती समाज आणि खास करून दक्षिण गोव्यातला जो मतदार आहे ख्रिस्ती मतदार, तो तुम्हाला वाटतो का भाजप सोबत राहणार आहे? मला वाटतं आम्ही जो पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ज्या ज्या योजना केल्या त्या योजना हा मुस्लिम आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा ख्रिश्चन आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा पारसी आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा जैन आहे म्हणून त्याला दिली नाही, असं कुठेही केलेलं नाही. आणि हे मायनॉरिटी समाजामध्ये खूप चांगलं कळलंय की प्राईम मिनिस्टर मोदी करणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी सर्वांना समान मिळत आहे. तावडेजी, या 2 विधानसभा आमचे लोकसभा मतदारसंघ जे गोव्यात आहेत ते उद्या जर भाजपने जिंकले तर त्याचं श्रेय तुम्ही प्रदेश भाजपला देणार की मोदींच्या नावाला देणार? मला असं वाटतं की श्रेय हे सर्वांगाने पक्षाला आणि नेतृत्वाला असतं. ते प्रदेशातलं नेतृत्व असतं, देशातलं नेतृत्व असतं, कार्यकर्ते असतात. कारण गेल्या 2 वेळा निवडणुका झाल्यानंतर माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी त्या विजय सभेत म्हटलं होतं की खाली बूथवर काम करणारा जो कार्यकर्ता आहे त्याला याचं श्रेय आहे. आणि मला असं वाटतं त्यामुळे श्रेय कोणाचं आहे ते भारतीय जनता पक्षाच्या मनात स्पष्ट आहे की बूथवर जमिनीवर काम करणारा कार्यकर्ता जी मेहनत करतो त्यामुळे असं दैदिप्यमान विजय हा पक्षाला प्राप्त होतो. काँग्रेसीन बेरेस्तारा जैत रथ ही प्रचार करपी वाहनां आणि मिस्ड कॉल मोहीम हात देगा साथ बदलेंगे हालात सुरू केली. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, उमेदवार रमाकांत खळप हांच्या हस्तुकी ह्या जैत रथाचें उक्तावण जालें. काँग्रेसीक तेंको दिवपाक सोदपी लोकांनी 9821-821-898 ह्या नंबराचेर मिस कॉल मारचे आनी ते उपरांत पक्षांतले वांगडी लोकां कडेन संपर्क करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी सांगलें. आमचो कॅम्पेन जी चालू जाल्या तातून आमी एक नारो दिल्लो की हात बदलेगा हालात. आज आमी आनी एक कॅम्पेन लॉन्च करता जातून हात देगा साथ और बदलेगा हालात ह्या काँग्रेस पक्षाचो हात हो संपूर्ण गोंयच्या जनते बरोबर आसा. गोंयच्या जनतेक हो हात साथ दितलो. ताका लागून आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक मिस कॉल नंबर गोंयकारां पासत हो आज आमी लॉन्च करतात, जाचो नंबर आसा 9821821898. सगळ्यां कडेन मागता जे गोंयकार काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात ह्या तानाशाही सरकाराच्या विरुद्ध, जे आज ह्या राज्यांतले लोक जे न्याय सोदतात, म्हारगाये पासत, अनएम्प्लॉयमेंटा पासत, गोंयचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा लागून, ज्यो आमच्यो न्हंयो प्रोटेक्ट करपा लागून, आमची आवय रिवर म्हादय तिका प्रोटेक्ट करपा लागून, जे आज गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे जाला ते प्रोटेक्ट करपा लागून, हे सगळे विविध जे आज विशय जे गोंयचे आसात ताका सपोर्ट करपाक प्रत्येक गोंयकार कडेन मागता की तांणी ह्या नंबराचेर मिस कॉल करचो. मिस कॉल येतकीच इमिजिएटली विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स तुमकां वॉट्सॅप येतली आनी जे लोक काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात, जे आमची कॅम्पेन हात देगा साथ बदलेगा हालात हाका जोडपाक सोदतात, इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षा बरोबर जोडपाक सोदतात, त्या सगळ्या गोंयकारांनी ह्या नंबराचेर मिस कॉल मारता. आम्ही हो मिस कॉल नंबर आणि हात बदलेगा हालत हे बॅनरा खाली आम्ही हो नंबर लॉन्च केलेलो आहा. तशेंच आमचे जैत रथ हे 4य व्हेकल आम्ही आज लॉन्च करता. मेसेज म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांनी ऑलरेडी क्लियर केलेली आहा. जो बरो रिस्पॉन्स जेन्ना आमकां आमचे दोनूय कॅन्डिडेट एडवोकेट रमाकांत खळप तशेंच आमचे कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीसाक जो मोग आनी आशिर्वाद आमकां मेळिल्लो आहा. आज सगळे लोक आमगेले वर्कर्स, लोक आमचो फ्युचर आनी म्हाका खात्री आहा जे फेलियर ह्या स्टेट गव्हर्मेंटान तशेंच जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फेलियर आहा ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट
फेलियर विथ कहाँ गए ये अच्छे दिन, जे अच्छे दिनान आमकां 15 लाख मेवताले, जेणे प्रॉमिस केलेले स्टेटहूड आमकां मेवतली म्हणून, नाला धन वापस लायगा म्हणून सांगलेले, हे सगळे तांकां एक्सपोज करपाक ह्या BJPक आमचे जे सगळे इंडिया अलायन्साचे सगळे पार्टनर, ऑपोजिशनाचे सगळे वांगडी आज आमी एकठांय जावन भोंवता. फाटल्या 5 वर्सांची मतदानाची टक्केवारी हुपून हे फावट विक्रमी मतांनी जैत मेळयतले असो विश्वास भाजपाचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायलो. तशेंच 70 दिवचल, बार्देस, पेडणे आनी तिसवाडी तालुक्यांत सगळ्यांत चड मतां पडटलीं असो दावो श्रीपाद नायकान केला. अशें दिसता की गेल्या पावटीक सगळे लीड आमी क्रॉस करता, देखून तांकां फाटीं धरून फुडें वता. तालुका रावंड कंप्लीट जाले ना तुमकां खंयचे चड 70 डिचोली, मागीर बार्देस, तिसवाडी आनी नंतर पेडणे. आमचे मार्जीन पयलीं पेक्षा जास्त जातले. ह्या जे इम्पॅक्टाचो काय परिस्थिती इलेक्शन चालू आसा, प्रचाराक आनी कसो लेट हाडप. मोदी येता तेचेर कितें डिस्कस समाजात न्ही, 27 प्रोग्राम जातलो हांगा वेर्ना आनी दाबोळ्याचे मदीं काम चालू आसा, सांकवाळ म्हणटा. क्रावड भोव कितको तुमी क्रावड जवळ जवळ चांगला 50,000च्या आसपास, म्हणजे काही पेक्षा जास्त, मोर दॅन. आणि उमेश येवपाचे आसा उमेश ती नॉर्थ गोंयान जातली सभा, म्हापसा जातली. केन्ना? टेंटेटिव्ह अजून डेट फायनल जावना, पण ते 1-2 तारीख जातली. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो पीटर फर्नांडीस हाणें दक्षिण गोंयचो इंडिया आघाडीचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांकां तेंको दिलो. पीटर हो आरजीचो आदलो उपाध्यक्ष. पीटराचो भाव डेस्मंड फर्नांडीस हाणें फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत बाणावलींतल्यान वेंचणूक लडयल्ली. भेदभाव करिनासतना सगळ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवचो म्हूण आरजीपीचो आदलो उपाध्यक्ष पीटर फर्नांडीस हांचें लोकांक आवाहन. सो हांव आज सगळ्यांक अपील करूंक सोदता, आज आमी सगळें इसरोन एटलिस्ट ही MP इलेक्शनाक सगळ्यांक एकठांय येवचें. MP इलेक्शन आनी असेंब्ली इलेक्शन बरें जायत डिफरन्स जाता. सो तेका लागून सगळें आमगेलें भेदभाव पळय आहाय ते सगळें सायडीन दवरचें आनी एकूच इंडिया अलायन्सा आमी जॉयन जावचें आनी काँग्रेसाक आमी वोट करचो. सो हेंच मुगे रिक्वेस्ट सगळ्या लोकां कडेन, प्लीज कोणाकूय भेदभाव करूं नाकाय. आज आमगे ही पार्टी ती पार्टी आम मानपा न्ही. सो सगल्यांनी एकठांय येवन काँग्रेसाक वोट करचें. एक बरें दिसता कित्याक आयज कितें चल्लेलें आहा, हो BJP सरकार स्टेटान तसोच सेंटरान डबल इंजीन म्हणटा पळय तें गोंय काबार करता. सगळे कसले कसले प्रोजेक्ट हाडून आमचें गोंय निसंटन करून उडयलें. सो आयज खूब बरें दिसलें की आयज बाब पीटर एक्स RGP व्हायस प्रेसिडेंट ताणें एक डिसिजन घेतलें इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, नॉट पर्सनल इंट्रस्ट, सगळें सोडून ताणें सांगलें आपूण इंडिया अलायन्सा कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता म्हणून. कित्याक मेन एम इज गोंया सांबार करप आनी कांय ना. आज आमचे गोंयच लोकांक आमगेलो बाब पीटर बाणावलीचो तो वायस प्रेसिडेंट आहलो RGचो आनी तेण RG पार्टी सोडली आनी सोडून तो आज इंडिया अलायन्स कॅप्टन विरियातोक तेंको दिवपाक मुखार सरला. ताका देव बरो करूं म्हणटा. आनी तागेलो भाव जो आज माणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत RG कॅन्डिडेट आहलो डेजमंड, तांचो तारवटी भाव तो आज बोडीर आहा, ताकाय देव बरो करूं म्हणटा. आज हें व्हडलें मेसेज आख्खे गोंयकारांक, जो वायस प्रेसिडेंट भुरगो आज RG बारा आहलो, जो इतलो वावर केल्लो तेणें, तो आज दुखेल्लो आहा. तेणें चोयलें की ती पार्टी आनी ती पार्टी सोडली आनी आज तो कॅप्टन विरियातो बारा आहा. तेच भाशेन मुगे रिक्वेस्ट की जे भाशेन तुमगे वायस प्रेसिडेंटान चिंतलां ते भाशेन तुमी एक चान्स दियाय कॅप्टन विरियातोक. सगळे RG फॉलोअर्स, सगळे RGPचे जे मेंबर्स आहा, कॅप्टन विरियातोक एक चान्स दियाय, इंडिया अलायन्साक एक चान्स दियाय. हे पार्टीत तुमगेलें मत इंडिया अलायन्साक सपोर्ट कराय आनी आमी कॅप्टन विरियाताक मुखार व्हरया. थँक्यू.
मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपाचे संघटन मंत्री BL संतोष हाणें प्रचार कार्याचो नियाळ घेतलो. तशेंच प्रधानमंत्र्याचे बसके विशीं तांणी वासपूस केली. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत प्रचार कशे पद्दतीन सुरू आसा ताचोय ते नियाळ घेतले खंय अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टानावडीन सांगले. तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केल्ले टिकेकूय ताणें जाप दिल्या. आयज आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री आज रिव्ह्यू घेवपा खातीर आयिल्ले. BL संतोषजी मेन संघटन मंत्री पार्टीचे आमी सगळे बसून पूर्ण दोन्ही इलेक्शन दोन्ही कडलो रिव्ह्यू घेतलो. 100% बऱ्या माध्यमांत सांगला. आज आमचे ऑल इंडिया संघटन मंत्री BL संतोषजी हे आज गोंयांत आयिल्ले आनी एकूण प्रचाराचो रिव्ह्यू आनी ऑर्गनायझेशन ह्या संदर्भातले ते विचारपूस करपाक आयिल्ले. प्लस प्रधानमंत्रीची रॅली आसा पब्लीक मिटींग त्या मिटिंगेच्या संदर्भातूय तेंच्यांनी विचारपूस केली आनी आतां ते ज्या जाग्याचेर ती रॅली जावपाची आहा पब्लीक मिटींग थंय पळोवपाक वयतले आनी त्या नंतर मागीर दक्षिण गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे मतदारसंघाचे आमदार पार्टीचे अध्यक्ष प्रभारी आनी प्रमुख कार्यकर्ते हांचे कडेन ते रिव्ह्यू घेतले आनी तेच्या नंतर मागीर परत उत्तर गोंयांत म्हापसा आमच्या ऑफिस जे कार्यालय आसा थंय ते रिव्ह्यू घेतले. उत्तर गोंयचे सगळे आमी थंय आपले टार्गेट दोन्ही जिखतात आमी 100%. 100% जिखतात. हांव तेचेर एक सुद्दां सांगू एखादें तूं जेन्ना बुकाचें भितर हें करता तुका अशें जाल्लें न्ही तें एक एकदां तुका लक्ष न्ही तशें ना तेजेर पर्पजली तो कितें उलयतलो तेणी वॉट इज टॉकिंग. तेणें म्हाका शिकोवपाची गरज ना कितें बरोबर आनी कितें ना. त्यामुळे तेणें आपलें मातशें पळोवन घेवचें. आपल्या उमेदवारांक जेका जर आपल्या लिडराची जर किंमत नासत म्हणजे तो जर देशाचे पयले पंतप्रधान मागीर ते कोणूय आसले खंयच्या पार्टीचो तो रिस्पेक्ट घालता तेजो जर ताका आदर करपाक कळना आसत जाल्यार तो कितें काय उमेदवार हांव तेजेर उलोवपाचें म्हाका भाश्य करपाचें ना. म्हापशेच्या गावसवाडो वाठारांत नगरपालिकेन बांदिल्ल्या टॉयलेटीचो सामकीच वाट लागल्या. 5 वर्सां पयलीं बांदिल्ले संडास मोडपाक पावल्या आनी हाका लागून लोकांक त्रास जाता. पालिकेक सांगून लेगीत हे संडास दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. संडास हमारा बानी को दिया था म्यूनसिपलिटी ने वो इन्हें क्या वो अभी गिरने को चालू हुआ पूरा ये हो के छोड़ा कुछ भी ये नहीं है. हम कितनी बार जाके म्यूनसिपलिटी में ये किया हमारा लड़का ने लेकिन नहीं ये कर रहा है. अच्छा आप कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? इधर हो के हम अभी 30 से 5 बरस होने वाला है. 30 से 5 बरस. आपका वोटिंग है यहाँ पे? हाँ वोटिंग है. ओके. सो म्यूनसिपलिटी ने कभी बांधा था ये अभी 5 बरस हो गया लगता है. 5 बरस. हाँ 5 साल होने वाला. खराब होना कभी चालू हुआ? तभी करे 1 साल 1.5 साल में ही खराब चालू हो गया. तभी चालू हुआ. तो उसके बाद म्यूनसिपलिटी को बोल दिया आपने? हाँ, बोला लेकिन नहीं सुना चुप रहा गया नहीं. काउंसलर को बोला था? हाँ काउंसलर के पास गया था लेकिन वो भी नहीं हमको लगा यार तो हम क्या कर सकता. अच्छा अभी इस कंडीशन में कितने साल से है ये? अभी 3 साल हुआ. ऐसे ही है? ऐसे ही. ओके. यूज करते हैं आप लोग ये? नहीं हम लोग ऊपर जाते हैं. हो जो फ्लोर कसो आसा मोडलेलो सगळो टोटल क्रॅक जाल्लो आसा. ही जी भिंत आसा ती सगळी निकळून भायर येयल्ली आसा. हांगा एक गॅप क्रिएट जाला मदीं पळया हांगा नेचर्स कॉल आसा तेका अटेंड करचो आनी हे नेचर्स कॉल जे आसा अटेंड करता करता जर हे सगळे कोसळून आंगार पडले तर कोण जबाबदार आसा? तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटीक सांगले. हय म्युन्सिपालिटीक तेंच्यांनी कितें म्हणटा आफ्टर एवरी इंटरवल तांकां इन्फॉर्म केल्लो आसा. पूण हांव तुमकां सांगता थोडे लोक असे असतात जे बरोवन दिवंक शकना कित्याक ते शिकिल्ले नासता. पण त्या लोकांक सुद्दां एक प्रोविजन आसूंक जाय कायदेशीर की ओरल ओ वर्बल तांचे जे क्वेरीज येयल्ले आसा ताका अटेंड करची असली सरकार आयज आमकां गरज आसा. माझी नोटीसूच ना ताका म्युन्सिपालिटीन बांदून दिला म्हणून आयज तुमच्या मार्फत म्हाका हें कळ्ळां आनी तेंच्यांनी केन्ना म्हाका अशी कंप्लेंट बी करूंक ना की
तो टॉयलेट जो आसा पळय तो मोडला किंवा डॅमेज जाला बी अशें केन्नाच म्हाका सांगूंक ना. इवन कंप्लेंट सुद्दां म्युन्सिपाल्टीन जर केल्या म्हाका जर कॉपी बी धाडलेली जाल्यार हांव तेचेर चवकशी करतलो आशिल्लो आनी जे कितें बेनिफीट मेळटलें अशें तें हांव तांकां करून दितलो आशिल्लो. ना जाल्यार सुद्दां हांव म्हाज्या मार्फत सुद्दां करून दितलो आशिल्लो, पूण म्हाज्या नोटिसीक येवंकूच ना तो. म्हाज्या नदरेक ना तितलो. पण आता टॉयलेटी बद्दल म्हाका कांयच खबर ना. बाकीच्या गोश्टी जाल्यार ते येताले. तुमच्या टर्माच्या टायमार बांदलेलो तो? ना, म्हाजो आतां टर्म 3 वर्सां जालीं म्हाका. 3 वर्सां. तेंचें म्हणणं की 5 वर्सां जालीं आतां. हे 5वें वर्स टॉयलेट बांदलां. 5वें वर्स म्हणजे पयलींच्या टर्मान जे कावन्सिलर आसले तेणी बांदून दिले. बांदून कोणी दिले? स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसा. कितले टक्के काम पुराय जाला ताची म्हायती सध्या दिवंक शकना अशें मुख्य अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज हाणें सांगलें. बेरेस्तारा संजीत रॉड्रिगीज हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. We are now concentrating only on road completion and drains. That is also happening parallelly. We have our deadline, we will complete by our deadline. No more further extension. See, most of our drains were not complete. Completion will take some time. If there were no drains, there has to be some access for water to go. Completion will take some time. We will expedite this process. No, wherever expedited the work. We have seen that is one of the area where the drain work was not complete. The completion of the work is going on. There are some benefits. Settlement has happened, so we know where settlement has happened. Rectification will take place. Also, there has been snag list there. Chambers were chopped, clogged. CCP is also defacing that. By and large, we will get this work done. So I have time and again said we will not go into a blame game. Yes. I am on work front. I will discuss my work, my deadlines. Okay. I will not discuss any blame game issues. So we are working on the plans as of now. The road completion is done. The pavement and all the other areas which are being planned, we have some time to do this relocation. Not a priority for us. भारतीय संविधानाचो अपमान केल्ल्या खातीर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समाजीक समितीन कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाच्या विरोधांत मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. समितीन हे विशींचे निवेदन शुक्रारा साश्टीचो पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांचे कडेन दिले. कॅप्टन विरियाटो हांकां बेगोबेग अटक करची म्हूण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजीक समितीचो अध्यक्ष दीपक कट्टीमाणी हांणी मागणी केल्या. आमचे वास्को मडगावचे खाराबांचे ते ऑर्गनायझेशनने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सोशल कमिटी लेड बाय दीपक कट्टेमानी ते रिप्रेजेंटेशन दिलां आमकां तेणी एक्चुअली इनफॅक्ट आयले ते दिवपाक एसपी मॅडम खंय इलेक्शनाक बिजी आसा तेन्ना म्हाका दिला. सो हितून ते कितें म्हणटा कॅप्टन वेरेटीचे मिसकंडक्ट स्पीच ताणें दिला न्ही बेनावलीन तितून ताणें ते एगेन्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ताच्या अगेन्स्ट ताणें कितें तरी म्हटलां अशें तांच्यांनी ते आमकां एक मेमोरेंडम दिला आनी रिक्वेस्ट केला तितून तेंच्यांनी ते कितें आसा एक्शन घे म्हणून. सो आमी आत्तां ताणें हाडून दिला. आमी एग्जामीन करता आमचे हितून आमचे हितून कायद्यान बसता ते अकॉर्डिंगली आमी लिगल एक्शन आसा आमी घेतले. आमी सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस मॅडम सुनीता सावंताक आमी मेमोरेंडम दिल्ले आसा की वेरिटो कॅप्टन वेरिटो फर्नांडीस जो लोकसभाचो कॅन्डिडेट म्हणून आहा ताणें पयर मिटिंगेक ताणें कॉन्स्टिट्युशना बद्दल इन्सल्ट केलो कळ्ळें मरे. सो आमगे माननीय एडवोकेट काल ताणें सोशल मिडियाचेर सांगलें की मार्च 23 मार्च 1969 जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर लागू केलो की जो कॉन्स्टिट्युशन इंडिया कॉन्स्टिट्युशन जो आसा तो लागू जावचो म्हणून तेन्ना जेन्ना एक्सेप्ट गोंयचो लोकांनी जेन्ना खुशेन जेन्ना एक्सेप्ट केलो तेन्ना हो आमगे कॅप्टन अवेर्तो फर्नांडिसान हेणें सांगलें बाय फोर्सफुली इम्पोज केला म्हणून. सो तेणें कॉन्स्टिट्युशन इन्सल्ट केल्लो आसा और डेमोक्रेसी इन्सल्ट केल्लो आसा.
सो आमी मेमोरंडम दिल्ले आसा सुनीता सावंत एसपीक आनी तशेंच DYSP सलीम शेख की आमी मागता की अंडर FIR अंडर ऑफेन्स आर्टिकल प्रोविजन ऑफ इन्सल्ट ऑफ नॅशनल ऑनर ॲक्ट 1971 टुवाचेर ताका FIR करून ताका अरेस्ट करचो. बेरेस्तारा वेळूस वाठारांत 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोनूय गाडी चलोवप्यांक दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. नमस्कार. आमी सध्या वेळसा हांगासर आसा आनी हो ठाणे वाळपे मेन रोड आसा आनी हांगासर आमकां दिसता की एक्टिवा स्कूटर आनी स्प्लेंडर हेज्या भितर एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक्टिवा स्कूटराची महिला एकटी येताली कोपाट्याच्यान वेळसा वाळपे वयताली ती वाळपे तिचें घर आसा आनी हांगासर आमकां दिसता की हांगासर बार आसा आनी बाराच्यान भायर मोटरसायकलवालो येतालो आनी तेणी त्या फुडल्याच्यान जी गाडी येताली ती पळोवना आनी तेजी आनी तिची समोर टक्कर जालेली आसा आनी ती बायल आसा ती गंभीर जखमी जालेली आसा. ताका आतांच 108 हॉस्पिटलांत व्हेलेले आसा. अजुनूय पोलिसांक कळयला पूण पोलीस अजुनूय घटनास्थळी येवना. आतां बाकीचे चवकशी खबर आसा तो दादलो आसलो तो अजुनूय हांगासर खंय आसा खबर ना. पोलीस आतां येतलेत आनी फुडें पंचनामा करतले. वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.